पळय ह्या त्या परिस्थितीन जे जे अपेक्षीत आसा तेंच घडटा. त्या वेळाचेर जी गजाल घडली त्या घडणुकीक लागून हीच घडणूक जावचेच ना आनी त्याच खातीर तितलेंच घेवन बसतले अशे काही गजाली हातूंत भितर घडना. पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय, पक्षी जर जितू उरपाक जाय आनी अशे हातूंत भितर सामकेच खुबश्यो गजाली फोडून सांगपाक शकना. पण तरी पण आज आमचे कडेन जे 28-33 आसा ते 33 आसा म्हणजे ते कितें तांकांय ह्या पक्षाची धोरणां पटलीं न्ही. तांकांय बी आपआपले काही जर समजा चुको पटल्यो किंवा त्या वेळा वयले काय ह्या सगळ्यो गोश्टी योग्य जावना आनी आतां सगळे जर योग्य मार्गदर्शना खातीर सगळे फुडें वचपाक जर जाय जाल्यार ते करचेच पडटले. उदाहरणांत 2/3 फुटोवन जे समजा जे कायदेशीर रित्यान येवपाक शकता जाल्यार सुद्दां तांचे कितले आंकडो जाय तो आंकडो जायना. त्या वेळाचेर सगळे मेळूनच डिसिजन घेतात न्ही ते. हें एकल्या कोणा तरी फोडून हाडून किंवा हें दाखोवन तरी असलें केल्लें नाटक न्ही. तांकांय कळ्ळें की भारतीय जनता पार्टी ही फुडाराची पार्टी. भारतीय जनता पार्टी ही येणाऱ्या म्हणजे काळान भितर विश्वगुरू जावपाची म्हणजे भारताक विश्वगुरू करपाची अशी पार्टी. ह्या पार्टीचे आमी बीन सगळे हें जावपाक जाय, घटक जावपाक जाय. जर फाटीं उरल्या जाल्यार फाटीं उरतले.